नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक। गोवा टुडे ही एक नवी कार्यावळ तुमच्या मुखार आमी घेवन येता। दिसभराक जे गोंयान कितें घडटा ताचेर एक नजर म्हणून ही कार्यावळ तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले आणि कांय ठराविक बातम्यांचेर आमी विस्तारान उलयतले। सगळ्यान पयलीं पळोवया आज गोंयान कितें कितें घडलें तें। काणकोण रवींद्र भवनाक लता मंगेशकर हांचें नांव दिलें। काणकोणां जावपी रान भाजी उत्सवाच्या निमतान ही कार्यावळ जाल्ली। ह्या कार्यावळीक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, सभापती रमेश तवडकर आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। हाची दुसरी मुखेल खबर, गोंयचे आदले खेळां मंत्री फ्रांसिस्को मोंतेक्रूज आयज सकाळीं संवसाराक अंतरले। ते 79 वर्सांचे आशिल्ले। फ्रांसिस्को हांणी खेळां मंत्री आसतना फातोड्डेचे पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 180 दिसांत पुराय करून घेतिल्ले। हाका लागून गोंय क्रिकेट आनी फुटबॉलांत अंतरराष्ट्रीय मळार पाविल्ले। फ्रांसिस्को 1980 आनी 1984 वर्सा बाणावलेचे आमदार म्हूण निवडून आयिल्ले। तिसरी बातमी, अमित पालेकर हांणी आयज आपले बेल रद्द जावपाच्या विरोधात हायकोर्टात पिटिशन फायल केले। फोंड्या कोर्टान अमित पालेकराक हांची बाणस्तारी अपघात प्रकरणात बेल रद्द केल्ली। सुनावणी बुधवारा जावपाची आसा। हाची चवथी मुखेल बातमी म्हळ्यार पेडणेकारांचे टॅक्सी आंदोलन आयच्या 6व्या दिसा लेगीत चालू आसा। हाची पांचवी मुखेल खबर ती म्हळ्यार सरकारान सनबर्नात जावपी ड्रग्साचेर नियंत्रण हाडचें म्हूण आदले पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर हांणी टिका केल्या। पळोवया ड्रग्साचेर खासा रिपोर्ट। आता बातमी विस्तारान पळोवया। बाणस्तारी अपघात प्रकरणात अमित पालेकर हांणी जमीन अटीचे उल्लंघन केल्ल्यान फोंडे कोर्टान जमीन रद्द केल्ल्या आदेशाक चॅलेंज करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या। हाची सुनावणी बुधवारा जातली। गोंयच्या न्यायालयान सोमारा आम आदमी पक्षाचे मुखेली अमित पालेकराचो जामीन रद्द केल्लो। 2023 वर्सा जाल्ल्या बाणस्तारी अपघात प्रकरणात 3 जाणांक मरण आयिल्ले। त्यावेळार क्रायम ब्रांचान पालेकराक पुराव्या कडेन छेडछाड करून आरोपी परेश सावर्डेकर हाका वाचोवपा खातीर डिकॉय ड्रायव्हर हाजीर करपाचो यत्न केल्ल्यान ताका अटक केल्ली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्टान ताका दिल्ली कंडिशनल बेल सोमारा फोंड्याच्या एडिशनल सेशन कोर्टान रद्द केल्या। क्रायम ब्रांचान फाटल्या आठवड्यात पालेकराची जामीन रद्द करपाची अर्ज मांडिल्लो। न्यायालयान तांकां फ्रांसान वचपाची परवानगी दिल्ली, पूण पालेकर हांणी ताच्या भायर कांय हेर देशांक भेट दिली अशे तरेन व्हायोलेशन बेल कंडिशन असो दावो आशिल्लो। शुक्रारा जाल्ल्या सुनावणे उपरांत पालेकराच्या वकिलान न्यायालयान एब्रॉड वचपाची परवानगी दिल्या आनी फ्रांसाक वचपाचेर मर्यादा घालूंक ना अशी म्हायती दिली। हाची दुसरी मुखेल बातमी, पेडणेच्या टॅक्सीकारांचो प्रोटेस्ट अजून शांत जायना। जीएमआरान वाडिल्ली फी, कमी केल्लो वेटिंग टायम, थळाव्यां खातीर खाशेली टॅक्सी कावंटर स्थापन करपाचे तशेंच गोवा मायल्सचे कावंटर बंद करचे अशे मागण्यो घेवन पेडण्याच्या थळाव्या टॅक्सीकारांनी आंदोलन सुरू केल्ले। हे आंदोलन खर करपाचो एक भाग म्हूण ह्या टॅक्सीकारांनी बिरेस्तारा पेडण्यात चक्का जाम आंदोलन केले। ह्या वेळार तांणी मुखेलमंत्र्यांनी आमकां येवन पेडण्यात मेळचे आनी आमचे प्रश्न सुटावे करचे अशी मागणी केल्ली। मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर हांणी मध्यस्थी करून ह्या आंदोलकांक शांत करपाचो यत्न केल्लो, मात तांकां यश मेळूंक ना। आंदोलन चालूच उरले तेन्ना सांजे वेळार थळावे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार शुक्रारा 23 तारखेक दनपारा मुखेलमंत्री तुमकां मेळटले असो संदेश घेवन आंदोलकांची भेट घेतिल्ली। मात आंदोलकांची आनी मुखेलमंत्र्याची भेट जाली ना। मुखेलमंत्र्यांनी आपूण आंदोलकांच्या प्रतिनिधी मंडळांबरोबर चर्चेक तयार आसा आनी तांच्यांनी आपल्या शासकीय बंगल्यार आल्तिनो चर्चेक येवचे अशे आपोवणे दिले। 25 जाणांचे प्रतिनिधी मंडळ मुखेलमंत्र्याच्या भेटीक गेले, मात फक्त 8 ते 10 जाणांक मेळपाची परवानगी दिल्ल्यान हे प्रतिनिधी मंडळ परत गेले अशे टॅक्सीकारांचे म्हणणे आशिल्ले। मजगती आपल्या सरकारान टॅक्सी ऑपरेटरांच्या समस्यांचेर वेळोवेळ उपाय काडला अशे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले। मात सध्या पेडण्यातल्या टॅक्सी ऑपरेटरांनी केल्ले आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड दिसता अशें तांणी मुखार म्हळें। शेनवारा 24 तारखेक मुखेलमंत्री दिल्ली गेल्ल्यान परत तांची आंदोलकांबरोबर भेट जावंक ना। उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाक तांच्या आमदारा सयत चर्चेक सोमारा 26 तारखेक मंत्रालयात आपयल्ले। ते प्रमाण मुखेलमंत्री आनी आंदोलनकर्त्यांचे सोमारा मंत्रालयात चर्चा जाली। चर्चे उपरांत मुखेलमंत्र्यांनी आमी टॅक्सीवाल्यांच्यो सतल्यो 5 मागण्यो मान्य केल्या आनी तांकां आंदोलन फाटीं घेवपाक सांगलां अशें पत्रकारांक सांगले। तांची 6वी मागणी जी गोवा मायल्स कावंटर बंद करपाची आसा ते मान्य करप शक्य ना अशें तांणी मुखार म्हळें। पेडण्याचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी कांय मागण्यो मान्य जाल्यात आनी आंदोलन फाटीं घेवपाचो निर्णय टॅक्सी ऑपरेटरांचो आसतलो अशें म्हळें। मुखेलमंत्र्या बरोबर खोलायेन चर्चा जाल्या आनी कांय मागण्यो मान्य जाल्यात। आमी पेडण्यां वचून बाकीच्या टॅक्सी ऑपरेटरांबरोबर चर्चा करून आमचो निर्णय सांगतले अशें टॅक्सीकारांनी पत्रकारांक मुखार सांगले।
पेडण्यां गेल्या उपरांत टॅक्सी ऑपरेटरांनी जो पर्यंत ह्यो मागण्यो मान्य जाल्याचे लेखी स्वरुपात मेळना तो पर्यंत आमी आंदोलन फाटीं घेवचें ना अशें जाहीर केलें। आयज ह्या आंदोलनाचो 6वो दीस। वळूया आमचे तिसरे मुखेल खबरी कडेन। फाटल्या दिसांनी गोंय वरिश्ठ भाजप फुडारी आनी कायदो मंत्री अलेक्स सिकेरा हांणी गोंयांत ड्रग्स सगळे कडेन उपलब्ध आसा अशें चिंताजनक विधान केल्लें। उपरांत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी तें विधान स्लीप ऑफ टंग आशिल्लें म्हणून डॅमेज कंट्रोल करपाचो यत्न केलो। परतून एक फावट भाजप वरिश्ठ फुडारी आनी शो मस्ट गो ऑना खातीर फामाद आशिल्ले आदले पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर हांणी ड्रग्सचेर सरकारान कंट्रोल हाडचो अशें म्हटलें। मुखार तांणी सनबर्नात ड्रग्सचो वापर जाता ताचेर फेलियर कोण, आयोजक काय सरकार असोय प्रश्न केलो। जर तर आयोजक जबाबदार आसा जाल्यार तांकां अटक करची अशें तांणी म्हळें फुडें। आतां ड्रग्स जाला म्हणटा पळय तेजेर गव्हर्मेंटान एक्शन घेवची। गव्हर्मेंट कितें हँडिकॅप आहा म्हाका कळना। अरे जे समज सनबर्न जाता आनी तेजे भितर समज ड्रग्स जाता जाल्यार तेजे फेलियर कोण, सनबर्नवालो फेलियर काय गव्हर्मेंट फेलियर? गव्हर्मेंटान स्ट्रिक्ट रावपा जाय पण एंटरटेनमेंट जाय, इंटरनॅशनल लेवलाचो एंटरटेनमेंट जाय। तेन्ना आमी ऑर्गनायज केलो तेन्ना ड्रग्सा वयल्यान 2 भुरगीं कितें एक्सपायर्ड जाले म्हण आयकलेलें हांवें, भायर भितर न्ही। ओके, कळ्ळें तुका? आनी ते भायर पिवन येताले म्हणून म्हाजें हर एक गोश्टीक तांकां आव्हान आसलेलें की गव्हर्मेंटान सारकें स्ट्रिक्टली एक्शन घेवची। ह्या भितर समज सनबर्नचो कोण प्रोप्रायटर नाल्यार आनी कोण आहा भितर उडयचो। ह्या 2 विधानां वयल्यान प्रश्न उप्रासता की जर इतले वरिश्ठ फुडारी असली विधानां करता जाल्यार ड्रग्सची पाळामुळां खंय मेरेन पावल्यात काय? बिना आग के धुआं नहीं निकलता हे सगळ्यांनी ऐकलं असतलें। आणि जर तर असे वरिश्ठ फुडारी आणि ह्या मंत्रालयाचे कारभार सांबाळिल्ले फुडारी असे उलयता जाल्यार हाची पुराय तरेन चवकशी जावप गरजेचें आसा। आमी आतां 2024 वर्सात आतां पर्यंत हो ड्रग्स गोंयांत धरला ताचेर एक झलक मारुया। जानेवारी ते जून 2024 मेरेन वट्ट 5 crore 28 lakhs रुपीजचो ड्रग्स जप्त केला। हातूंतले 3 crore 82 lakhs रुपीज जप्ती एंटी नार्कोटीक खात्यान केल्या। नार्कोटीक ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स ॲक्ट 1985 च्या खाला रजिस्टर जाल्ल्या 71 केशींत 77 जाणांक अटक जाल्या। हातूंतले 7 विदेशी नागरीक जाल्यार 70 भारतीय नागरीक आसात। तातूंतले 30% थळावे गोंयकार आसा आनी खूब चिंतेची गजाल आसा। जुलै महिन्यात एका रशियन डीजेक 1 कोटीच्या ड्रग्सा सयत अटक केल्ली। तुलनेत 2023 वर्सा 5 crore 47 रुपीजचो ड्रग्स गोंयांत जप्त जाल्लो। ड्रग्स हे सध्या गांवापर्यंत पाविल्ले आसा अशेंय बीन खुबशे कडेन आमकां दिश्टी पडटा आनी हाज्या खातीर म्हाका दिसता सरकारान खूब बऱ्या तरेन काम करप गरजेचें आसा। हाजेर खूब विचार करपूय गरजेचें आसा की जेन्ना ड्रग्स हे गांवांत पावतात आनी हाजे बद्दल उलोवप जाता तेन्ना खुबशे फावटी हेंय बीन आयकलेलें आसा की खुबशे भुरगे ह्या ड्रग्साच्या बळी पडलेले आसा आनी हाज्या खातीर म्हाका दिसता खुबश्या जाणांनी काम करप गरजेचें आसा, खास करून सरकारान। आमचें गोंय हें आमी खंय पळयता, खंय व्हरपाक सोदता? जेन्ना ड्रग्सा सारकिल्यो केसी अश्यो धरतात किंवा ड्रग्स आसा हें खबर आसा जाल्यार आमी आनीक सारकें विजील रावप गरजेचें आसा। विजील रावन अशा तरेचे जे ड्रग्स जे ट्रेड जातात ते सोंपोवप, ते बंद करप हें भयंकर गरजेचें आसा। एक गोष्ट तितलीच खरी की खंयचे प्रॉब्लम जर सॉल्व करतले जाल्यार ते प्रॉब्लम आसा आनी ते अंडरस्टँड जावपूय तितलेच गरजेचें आसा। जर आमी अशें म्हणीत की गोंयांत ड्रग्सूच मेळना, खूब कमी प्रमाणात मेळटा, ओपनली मेळना जाल्यार म्हाका दिसता हो प्रॉब्लम आमी केन्नाच सॉल्व करपाक पावचे ना। सरकारान खास करून हाजेर लक्ष घालप भरपूर गरजेचें आसा। जेन्ना अशे तरेचे ड्रग्स आमी इतले फावट धरता, पुलीस धरता, एंटी नार्कोटीक जे पुलीस आसात ते धरतात, तेन्ना सुद्धा आमी हाजेर चड लक्ष घालप गरजेचें आसा की गोंय आमचें खंय पावता तें। कारण एक फिल्म आमी नक्की पळयलें आसतलें खूब जाणांनी, उडता पंजाब, आमी उडता गोंय करपाक सोदता काय। जेन्ना मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर किंवा लिडर्स अशा तरेची विधानां करतात तेन्ना खंय ना खंय तरी हाज्या फाटल्यान खऱ्यांनीच कितें तरी आसा काय असो दुबाव येता आनी जेन्ना अशें कितें जर आसा जाल्यार सरकारान बेगोबेग एक्ट करप भरपूर गरजेचें आसा, जाणे करून गोंय आमचे फुडाराक खंयच्या वायट वाटेन वयचें ना। देव बरें करूं।